कोकणी भाषा मंडळान आपलो 61वा वर्सुकी दीस मनयलो। मडगावा गोमंतक विद्या निकेतनात ही खाशेली कार्यावळ जाली। 61व्या वर्सुकी दिसा निमतान नामनेच्या व्यक्तींक पुरस्कार भेटायले। पळयात। मुजरत सांगन दिसता की वेगवेगळ्यो संस्था फक्त गोंयांतल्योच न्हय जाल्यार गोंया भायल्यो संस्था लेगीत कोंकणी भाषा मंडळाक आदार करतात आणि त्याच नदरेंतल्यान हो सगळो आधार ह्या संस्थांक एकठांय घेवन कोंकणी भाषा मंडळ मुखार वता। हे करता आसतना समाजातल्या जायत्या उद्योग धंद्यांचो म्हणया कंपन्यांचो म्हणया उद्योजकांचो आमकां सांगात लाभत आसा, आमकां आदार लाभत आसा। ही खूप खोशयेची गजाल आणि आयच्या दिसा हांव तांकां आमच्या सगळ्यांच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा। हे करता आसतना जो आदार खरें म्हळ्यार आमच्या भाशेक खूप पयलींच्यान मेळपाक जाय आशिल्लो तो आदार हळू आतां मेळपाक लागला अशें हांव म्हणन आनी तो म्हळ्यार सरकाराचो आदार। हांवें आज मेरेन त्या संस्थेंत काम केलां, नाजाल्यार त्या संस्थेची सेवा केल्या वा ते संस्थेक भायर रावून सुद्धा पळयल्या अशा संस्थेची पुरस्कार वितरणात आज हांव मुखेल सोयरो आसा। खूब खोस भोगता। कोंकणी भाषा मंडळ जे पोरण्या बाजारात आशिल्ले थंय पडिल्ले म्हणजे पयले पावल। तो हो वेळ मेरेन ही पावलां म्हणजे कोंकणीच्या कसल्या ना कसल्या कार्या निमतान कोंकणी भाषा मंडळान पडत आसा। कोंकणी भाषा मंडळाच्या वाचक सल्लागार समितीच्या साहित्य उपासनेच्या कार्यावळीचे आयोजन तसेच भांडारीपद हाची जबाबदारी म्हणजे सांभाळून दिवन कोंकणी भाषा मंडळान म्हाका कोंकणी भाषेची सेवा करपाचे जे संद दिली त्या खातीर हांव कोंकणी भाषा मंडळाचे खूब उपकारी आसा। एकाच दिसा 16 केंद्रांचेर हजारांवयर सर्तक वांटेकार जातात आणि त्या 16 केंद्रांचेर कितले मनुष्यबळ लागतले, कितले कार्यकर्ते लागतले, पण हे आमकां फावो जाला। ह्या उपक्रमान शणै गोंय बाब कथामाळेन शालेय पावड्यार सुमार 10,000 भुरगीं ह्या सर्तींनी वांटो घेतात। आमचे दुसरे उपक्रम आसा तो म्हणटा तो पेटूल म्हणटा ते खूब आतां सगळे कडेन लोकांक आवडपाक लागला आणि आमी ही मडगांवच्यान हेर वाठारांत व्हेला। जेन्ना आमी पेडणे, म्हापसा, साखळे, काणकोण आणि चड करून पेडण्या बी पेटूल जाता आणि सभाघर जेन्ना लोकांनी भरून वता तेन्ना जी पळय धादोसकाय आमकां मेळटा ते आमी व्यक्त करपाक शकना। आणि हे सगळे शक्य कित्याक जाता तर आमकां त्या वाठारांतल्यो स्थानीक संघटना, थंयच्यो शैक्षणिक संस्था, थंयचे शिक्षक जावं कार्यकर्ते आमकां हातभार लायतात। परत म्हणला तशें की आयचे तरणाटे जे कोंकणी भाषा मंडळाच्या वावराकडे लागीं पावल्यात तांकां दिसला तांच्यांनी हे निस्वार्थपणान वावर करता ते पळोवन दिसला की आमी हातून वांटेकार जावचे, आपले योगदान दिवचे। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार आणि मनीषा जाधव।